नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. म्हादयचेर राजकीय तोडको येवंक शकना, मात सरकार उदक मलप्रभेत व्हरूंक दिवचना, मुख्यमंत्र्यांचें उतर. लवादा वरवीं स्थगिती घेवपाचो गोंयचो यत्न. प्रुडंटाच्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टाची विधानसभेत दखल. गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचो विषय मुख्यमंत्री काडटलो प्रधानमंत्र्यांकडेन. मुख्यमंत्र्यांच्या बसकेत येतलो मुद्दो. 17 तारखेर दिल्ली बसका. गोंयचे मागणेक नितीन गडकरीचो तेंको. गोंय पुलीस विधेयक मांडटले येता त्या अधिवेशनात रातच्यो पियोन गाडयो चलयतल्यांचेर पुलीस करतले कारवाय. कसिनो सध्या बंद जावंक शकना, फकत नियमन. फुडल्या कांय वर्सांत पद्धतशीरपणान बंद, पर्रीकाराचे वक्तव्य. तिकीट स्कॅमातलो आरोपी फडके जीसीएचेर आसल्यार एसएजीन जीसीएची मान्यताय रद्द करपाचेर करचो विचार. फडकेक दवरचो व्यवस्थापनांतल्यान भायर, पेंडसे आयोगाची शिफारस. धनगर समाजाक ओबीसीत अत्यंत मागास उपदर्जो दिवन अनुसूचित जमातींच्यो सुविधा दिवपाचो सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. धनगराक राज्याचे एसटी वळेरेंत घालचे म्हूण विधानसभेत मागणी. आनी खेळांत नव्या रणजी सिजनाची तयारी थारायल्ल्या प्रमाण प्रॅक्टिस मॅची खेळपाक गोंयचो पंगड वतलो बंगळुराक. पंगडात अजगर पाशा, मोहसिन दोडिया आनी ज्योत छायाचो जावं येता आस्पाव. आता खबरो विस्तारान. म्हादय प्रश्नाचेर राजकी तोडको येवंक शकना, मात सरकार खंयचेय परिस्थितीत म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक दिवचो ना, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. सध्या म्हादय लवादाचें काम सुरू करून लवादा वरवीं कर्नाटकाच्या प्रकल्पाचेर स्थगिती घेवपाचो सरकार यत्न करतलो, अशें पर्रीकारान सांगलें. प्रुडंटान कणकुंबी वचून म्हादयचेर केल्ल्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टाची विधानसभेन दखल घेतली. ह्या रिपोर्टा वयल्यान विजय सरदेसायान म्हादयचो प्रश्न काडलो. सरकार प्रकल्पाचें काम बंद करपाक वा राजकी तोडको काडपाक कितें करता, असो प्रश्न विजयान विचारलो. I would like to draw the attention of the House and also to the advice given by the Chief Minister just now that we should not depend on media reports, but this is something which this Saturday and Sunday I was at home and very much have seen this. This is not a newspaper cutting, this is a TV visual seen on the Prudent Expos. It is very clear that the work is almost complete. I believe that this is a matter which cannot be solved legally but requires a political solution. He can create the same consensus. His party is ruling Karnataka state. He can do this because there is no other solution. This आमच्या गोंयचो भाग म्हणजे सुर्ला त्या भाग ना कलसा भांडुरा नाला येतलो थोडो भाग आमचो पुडपाचो आहा ते आमी हाडूंक जाय. आनी खरें म्हटल्यार म्हादय पाणी जे वयता त्या पाण्यापासून अनेक तरेचे गोंयाक हे फायदो जाता. The assembly is one for म्हादयक हे तशेंच कर्नाटका assembly सुद्धा across party line they are one to fight with us. I am not justifying what they are doing is right, but they will do that as we are doing here. A political solution खंयच्यान येतलें. It is a basic dispute of a legal interpretation of whether you can divert a deficit basin water to a surplus basin. आता ट्रिब्युनल करून घेतलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ट्रिब्युनलाक जागोच दिना म्हणून आता कोर्टान सुप्रीम कोर्टान गेल्या पळय 13 तारखेक आसा पळय फायरी दिल्ली आसा आनी सुप्रीम कोर्टान फायरिंग दिला सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक. 13 तारखेक रिप्लाय फायल कर म्हणला टू गिव देम प्लेस. ट्रिब्युनलाक बसपाक 2.5 वर्सां जागो दिसना म्हणून ट्रिब्युनल हियर करूंक शकना आमचें. म्हणून आमी आता सेंट्रल एपेक्स कोर्टा कडेन गेल्या आस्किंग देम टू डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू गिव देम प्रॉपर ऑफिस सो दॅट दे कॅन स्टार्ट फंक्शनिंग. सो आता पयलो टार्गेट जो आसा तो ट्रिब्युनल ऑपरेट करून घेवप. 13 तारखेक म्हाका दिसता भोवतेक करून ट्रिब्युनल ऑपरेट करपाच्या संदर्भात डेफिनेट कितें तरी डेट मेळटली which I expect to be anywhere before October. The tribunal will start working.
If tribunal works, the first target is to get the stay On that on everything. We are very serious about issue. ताजेर चिंता करपाची गरज ना. We will do all required for stopping Karnataka from diverting illegally. गोयची अस्मिताय राखपा खातीर खासा दर्जो दिवपाचो विशय घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकार ह्या 17 तारखेर प्रधानमंत्र्याक मेळटलो. मुख्यमंत्र्याचे बसकेतय आपूण हो विशय काडटलो अशें पर्रीकारान सांगलां. गोंयाक खासा दर्जो मेळ्ळो जाल्यार संविधानाच्या 371 कलमात दुरुस्ती करची पडटली. हे विशीं भाजपाचो अध्यक्ष गडकरीन पुराय तेंको दिला. युपीएचो तेंको आसल्यार 2/3 बहुमत मेळोवन ह्या कलमात बदल करूं येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. मविनान हो विशय काडिल्लो. आमकां आमचें गोंय राखपाक जाय. स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस गोंयान आसपाक जाय आनी हेजेर चर्चा सुद्दां कितलीशी जाल्ली आसा. 23 तारखे सुद्दां म्हजो क्वेश्चन हे हावजान आयिल्लो आनी खूब जाणांनी हेजेर उलयले आनी म्हाका दिसना एकूय मान्य सदस्य आसा जेंकां नाका स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस आमकां मेळ्ळो. In principle, I agree that Goa should have 371 protection. And I am making it very clear, it is not required so much for financial reason, but it is required for identity purpose. माझ्या समोरच्या सायडीक बसलेल्यांनी जर आपल्या पक्षाच्या लोकांकडे हो विषय उलयलो जाल्यार आमी दोगूय जाण दोगांचे एडिशन केले, काँग्रेसीचे आनी एनडीएचे, UPA and NDA, जाल्यार म्हाका दिसता 2/3 मेजॉरिटी घेवन 371 आर्टिकल चेंज करूंक येता. ऑल पार्टी डेलिगेशन वचूंक जाय. I am also ready for it. Probably I will be meeting Prime Minister on 17th August on eve of 18th August when there is a 150 years function of Bombay High Court in Mumbai. तेव्हा हा विषय तांचे कडेन ब्रोच करता. त्याच दिसा आमची पक्षाची मुख्यमंत्र्यांची मिटींग आहा, थंय ब्रोच करता विषय. त्यानंतर ठरवूया. देयर इज नो प्रॉब्लेम गोईंग ऑल ऑफ अस. गोवा पुलीस विधेयक सरकार येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें उतर मनोहर पर्रीकारान दिलां. रातच्यो पियोन गाडयो चलयतल्यांचेर कारवाय करपा खातीर सरकार पुलिसिंगाची वेवस्था करतलो. कासिनो सरकार सद्याक कायद्यान बंद करपाक शकना. आतां तांचें फकत नियमन करप सद्या सरकाराच्या हातांत आसा. मांडवीत एकय कासिनो उरचो ना हाची वेवस्थाय आपूण फुडल्या कांय वर्सांनी पद्दतशीरपणान करतलो अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें. डिसिप्लिन फोर्स जाका ऑथॉरिटी दिल्या त्या जाग्यार चड आसूंक शकता. त्यामुळे गोंयचें स्वताचें पुलीस बील आसूंक जाय. आनी हांव सभागृहाक सांगूंक सोदतां की येणाऱ्या अधिवेशनान, हाच्या फुडलें जें अधिवेशन आसतलें डिसेंबर जानेवारीन, त्या अधिवेशनान हें पुलीस बील आमी प्रेझेंट करता. एक 2 म्हयने टायम ताका मेळटलो. सिलेक्ट कमिटीकूय दिवपाक येतलें. म्हणजे मार्च फुडल्या वर्साच्या हाका गोंयचें पुलीस बील हें टार्गेट, ताचें पुलीस बिलाचें टार्गेट धरून आमी सोंपोवपाक शकतले. Vehicles which are overspeeding, which are causing problems, which are driving drunk. Drunk driving, म्हाका दिसता हो एक आतां सिरियस विशय आमकां टॅकल करचो पडटलो. And therefore we will ensure that drunk driving, आतांच लोकांक सांगपाक सुरवात करा, पार्टेच्यान वता आसतना एका मनशान पियेवचें न्ही. अमेरिकेन करता अशें. 5 जाण आसल्यार तो एकटो पियेना, तो गाडी चलयता. मुंबय स्ट्रिक्ट जाला. वी विल ऑल्सो इम्प्लिमेंट. गोंयांत रातचे पियोन गाडयो चलोवपाचें प्रकरण मोठ्या प्रमाणाचेर वाडलां. वी विल गिव इनफ टायम फॉर पीपल टू करेक्ट देमसेल्फ, चेंज देअर हॅबिट्स, बट ड्रंक ड्रायव्हिंग कॅनॉट बी परमिटेड. एक गजाल लक्षात धरा, यंग ब्लड पुलिशीन त्या बरोबर येवंक जाय. ही तितलीच सत्य गजाल आहा. नाजाल्यार कितें जातलें, प्रमोशनाच्या रुटांच्यान वचत जाल्यार अनेकदां डिवायसपी लेवल पावो पर्यंत तो रिटायरमेंटाक आयिल्लो आसता आनी नवीन मागीर मनीसूच मेळना, ब्लॉक जायत रावता. त्यामुळे चार्ट पाथ ताका तयार करून दवरची पडटली. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.